वाळपयच्या नव्या बस स्टँडा कडेन आशिल्लो वाळपय नगरगांव रस्त्यावेलो हो सांकव आनी सांकवा लागसार आशिल्लो हो लायटीचो खांबो. सांकवा लागसार जोड पूल बांदपाक म्हूण सुवात खणून घाल्या आनी काम तशेंच सोडलां. खणिल्ले सुवाते कडच्यान फूटभर पयस आशिल्लो हो खांबो केन्नाय कोसळून अपकिर्त घडत म्हूण थळाव्यांक भंय. ह्या खांबो हो केन्नाय पडूं शकता अशा स्थितीक आसा. जो पयलीं एटेज पूल बांदपा खातीर हो हांगासर एक खणलेलें आसा. तेज्या उपरांत पायाभरणी जाल्या उपरांत काम थोडे दीस सुरू जालें आनी तेज्या उपरांत काम बंद जालें. तेज्या उपरांत कोणच ना हांगासर. आनी हे खणल्या उपरांत ह्या कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका कळपाक जाय आसलें हो खांबो केन्नाय पडूं शकता. आतां पावस पडलो, पावस नुकतोच सुरू जाल्लो आसा आनी हो खांबो पडल्या उपरांत कितेंय जावं शकता, एक्सिडेंट जावं शकता, गाडयेचेर पडूं शकता. अशी भुरगीं चलोवन वयता. अशें हो वाळपय नगरगांव रोड आसा आनी ह्या रोडान हजारो गाडयो वयता, दिसाक येता वयता, भुरगीं वयता स्कुलाची. अशें आसतना हो ह्या सरकाराक ह्या म्युन्सिपालिटीक काळजी पडलेली ना, खांबो केन्नाय पडूं शकता. तो खांबो तो एकदम भितर आसपाक जाय. लायटी इतल्यो आहा न्ही, खंय शॉर्ट बी आहा न्ही, शॉक येता कारणीभूत कोण? कितें जालें इन्सिडेंट हे कितें जालें प्रॉब्लेम जावं शकता 100% पावसान. वेसांतली गटारां तुंबल्यात, पालिकेन लक्ष घालचें. हे जे गटार चॉकअप जाल्ले आहा दोनूय वाटेन, उदक खंय वयतलें आनी त्या उदकान जे पयले जाल्ले ते किडे पडलेले आसा. तेतूंत मच्छर जावन लोकांक चावूं शकता, भुरग्यांक ते मारक वचूं शकता. गटाराचं काय झालं वळशीक बघीनच काय ना जाणी ते उठपा नाका निवळ करू नका ते. हे गटाराचें काम करपाचें आनी पयलीं हाडलें. आतां म्हाका दिसता जावंक शक्य ना. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.